मोगळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी आयकलां देव तांच्या प्रेशितांक सांगता, तुमकां कसली भिवची गरज ना. तुमच्या फुडें तुमच्या फाटल्यान हांव दुतांक धाडटलो, राखणदारांक धाडटलो. आनी अशी एक काणी, एक शाळेचो टिचर, सेकंड स्टँडर्ड, तो भुरग्यांक सांगता, बाबा सारके बरे भाशेन बसात, तुमच्या दुतांकूय जागो दियात, कीप प्लेस फॉर युअर गार्डन एंजल. आनी एकलो भुरगो इतलो मोठो आसलो, ताका जागो दिवंक तो शकूंक ना, कित्याक तो त्या बेंचाच्या देगेर पासून बसलेलो आसलो. फादर शिया म्हणटा, भुरग्यांक ल्हानपणा आसतनाच देवाच्या दुतांची खबर दिवंक जाय, मोग दिवंक जाय. कित्याक देवान प्रत्येक जाणांक तो आमचो इतलो मोग करता, ताका आमची दास्ती आसा, आमची काळजी घेवंक, निगा करूंक प्रत्येक जाणांक देवदूत बसयल्यात. सांत बर्नार्ड म्हणटा, ह्या देवदूतांची तुमी आमिजाद करूंक जाय, तांकां तुमचे फ्रेंड्स, मित्र आमी करूंक जाय. कित्याक ते तुमच्या बरोबर आसात दीस रात, तुमच्या दुखान सुखान त्रासान तेय वांटो घेतात. ते तुमकां तुमचें रक्षण करतात, तुमकां दूख त्रास सोंसूंक दिनात. सो देखून आमी जेजू आमकां लूक 12:6-7 म्हणटा, देवान एकूय पारव्याक तो विसरोंक ना. एकूय पारवो म्हत्वाचो, पूण तुमी पारव्या वोन मोलाची आनी व्हड, सो तुमकां कसलीच दास्ती आसूंक फावूंक ना, भिवंक फावूंक ना. पारव्याक कसली दास्ती ना, जेवची, खावची, पिवची. तेच भाशेन तो जेजू म्हणटा, तुमी देवाची मोगाची, आनी देव तुमकां सासणीक जिवीत बसयतलो. तुमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जियेले जाल्यार.